कोविड जाल्या कारणान 2 वर्सां तेंचो वेवसाय ना आनी अचानक जर तेंचे ह्यो वेवसाय जर एका वर्सा खातीर बंद जालो जाल्यार तेंची एंटायर फॅमिलीक आख्ख्या वर्सा खातीर प्रॉब्लेम जावंक शकता. ताका लागून आयज आमी हांगा मिटींग दवरल्या आनी आयज 4 परत आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरा कडेन मिटींग आहा. आमी ऑलरेडी एनवायरमेंट मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टराक सगळ्यांनी सांगलां की हांकां जे 6 जाणांक जे आहा ते शेकां परत अलॉट करची आनी हे शेक पॉलिसीन ताका इन्क्लूड करचे. आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरूय केला म्हाका इमिजिएटली तांकां फोन करून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना फोनूय केलो तेंच्यांनी एश्योरूय केला तांकां शेकां ह्या वर्सा मेळटली. आयज मिटिंगेक आमी डिस्कस करून तांकां जो स्ट्रेच तेंचो 120 मिटराचो आहा तो डिमार्केट कर म्हटलं हांगासर कांयच काम जावचें ना आनी तेंची शेकां घालून दिवन तेचो सिजन सोंपल्या उपरांत जें काम आहा तें आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न केलो प्रोवायडेड बीच प्रोटेक्ट करून. स्थानिकांचे इतलेच म्हणा टेट्रापॉड्साचो जो प्रोजेक्ट ह्यो जो एंटी इरोजनाचो प्रोजेक्ट तो जर एंटायर कंप्लीट केलो जाल्यार आख्खो बीच वयतलो आनी केरी बीच केन्ना उरचो ना. ह्यो तेंचो प्रश्न आहा तोय आमी आयकून घेतला आनी तो पंचायत रेजोल्युशनूय घे म्हटला हेचेर स्थानिकांचे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून आनी त्या विशयी जितको जाता तितको केरी बीच आमी प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. भुमिका म्हटल्यार आमच्या पंचायती कडल्यान जितली हेल्प जातली